how serious you are that the flight which had landed in Goa, London, the 10 people have been found positive. तशें पॉझिटीव गोंयान 100 एवरीडे मेवता, तशें प्रॉब्लम काय ना. आमी कॅर घेवपाक जाय, मास्क घालपाक जाय, कोणाक हात दिवंक पान्ना. नमस्ते म्हणपाक It is जाय. from the London, sir. सी पॅन्डमीक जे आहा हे स्टार्ट जाला मार्चान गोंयान लॉकडावनाच्या उपरांत. पयलीं एक केस मेवताली, पूण इकॉनॉमिकली कितले त्रास जाल्या ते हे तुमकां आमचे भाव सांगतले. इकॉनॉमिकली म्हणजे लॉकडावन जाले, पूण हे भाव सांगतले तुमकां तांकां कितलो त्रास जाला ते जेन्ना घरा उरले पळय तेन्ना. सो क्वेशन ओन्ली डज नॉट अरायव जो तर एकटो कोण पॉझिटीव मेवलो म्हणून आमी गोंयान व्हडलो हे मारतले. कोण तरी फॉल्स न्यूज स्प्रेड करता मोबायलाचेर, एक मॅसेज येता कोणे तरी एक फॉल्स न्यूज दॅट फ्रॉम 27th म्हणजे फाल्यांच्यान टील मार्च 21 म्हणटा गोवा वील बी अंडर ट्युरिजम वील बी लॉकडावन, म्हणजे कर्फ्यू आसतलो, हे आसतलें. हे सगळे फॉल्स न्यूज. वी आर ट्रायंग टू शू आवर बिझनस अवे. थोडो जो बिझनस आतां गोंयान येता आनी आमी स्लोली भायर सोदता हे पॅन्डमिकानसून, तो आमचो धंदो ते व्हरोंक सोदता. गोंयकारान अशें केन्नाच चिंतचें न्हू, वो ट्युरिस्टानूय चिंतचें न्हू. नो ट्युरिस्ट शूड थिंक दॅट वी आर गोईंग इन फॉर अनदर लॉकडावन or anything like that. There is no curfew, there is no lockdown, but social distancing is important, wearing of mask is important, no giving handshake. So हे इतलें आमी करपाक जाय आनी आमी हे फुडें व्हरपाक जाय. आतां स्टॉप करूंक जायना, नाल्यार आमचो सगळ्यांचो पोटाचो प्रश्न आहा. कोण पयशे दिवचो ना आमकां. क्रिसमस आणि नवीन वर्षासाठी किती पर्यटक आलेत आणि कसं बघताय तुम्ही खूप रिस्पॉन्स? पर्यटक येयल्ले आसा. एवरी बिचाचेर एक 10,000 पर्यटक दिसता आमकां. कलंगुटान, बागान, कांदोलीन बरे पर्यटक येयल्ले आसा आनी लोकलांक बिझनस जाता. वेदर इट इज टॅक्सी, रेंट अ कार, रेंट अ बायक, शेक, रेस्टॉरंट, ग्रॉसरी, इवन कोण भाजी विकता तेकाय धंदो जाता, कोण ऑमलेट पाव विकता तेकाय धंदो जाता. इट हॅज स्टार्टेड रोटेटिंग बॅक अगेन. सो बिझनस हॅज स्लोली स्टार्टेड. लोकांक आपलो इन्स्टॉलमेंट घालूंक मेवतलो बँकेन. इतले आमकां काळजी आहा की कोणाची गाडी ओडून येयली बँकेन तेन्ना दुख्ख लागता, कित्याक तेणें कितले त्रास करून घेतले ते आमी जाणा. सो कोणें अशें फॉल्स मॅसेज धाडचे न्हू की त्रास जातले आमच्या लोकलांक.